किती झाले सर? कसे पडले? टायराचे ते तुटले खचक्यान. खयचे गार्बेजची गाडी सर? हांगा कितें जालें तो एक हांगा गाडी आसली गाडी सगळे कालांगूटची गाडी त्यांची कितें जालें खबर ना कितें तें सगळी गार्बेज हांगा वतली सगळी आज ते गार्बेज हांगा वतली हांवें सरपंचाक फोन मारलो आनी आमच्या पंचायतीचे हे मनीस गार्बेज भरपाक सरपंचान तांकां आपयले हे मनीस 1 2 आनी कोण आहा रे 2 आदमी कितल्यांक जाले हे आत्ता अबाउट जातले 30-45 मिनट हो एक मनीस आमचो गार्बेज सालिगांवचो फाटल्यान कॅमेरा मातसो तेचे कडेन करा हो आमचो ड्रायव्हर गार्बेजचो कलंगूटची गाडी ही गाडी कालांगूटची आणि तेंची कितें पिल्यान सायडीन वयताली ते पिल्यांना व्हरताले ते हितून प्लांटार व्हरताले तेन्ना पडली हय तेन्ना पडली ती आख्खे सगळे तेंचे गाडयेचे सारखे हेच सारखे ना आख्ख्या फाटल्या कितें फाळको हे जालो आनी आख्खे घा करून वतले सगळे ओके नमस्कार हांव आसा सध्या सालिगांव सर्कल जो थेट सालिगांव सर्कला कडल्यान जो कलंगूट सायडीक रोड वयता थंयसर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की कलंगूटची जी गार्बेज ट्रक आसा ती कलंगूटच्यान पिलेन सालिगांव हांगासर प्लांटान वयताली जो गार्बेज आसा तो डिस्पोज करपा खातीर प्लांटाचेर आनी अचानक जेन्ना हांगासर सालिगांव सर्कला कडेन जो एक स्पीड ब्रेकर आसा थंयसर जेन्ना ती पावली आनी जेन्ना ड्रायव्हरान ब्रेक मारलो तेन्ना खंय तरी गार्बेजीचो ट्रकाचो जो ब्रेकर आसा तो खंय तरी लॉक जे आसा ते सुटले आनी गार्बेज जी आशिल्ली ट्रकान भितर ती खंय तरी रस्त्याचेर वतली एक कमीत कमी रिक्षा भर गार्बेज जी आसा जी वेट गार्बेज जी आसा ती थेट रस्त्याचेर पडली आनी सध्या हांगासर त्या गार्बेजीचो इतलो घाण वास सगळी कडेन पसरलेलो आसा आनी कलंगूटचे जे गार्बेज कलेक्टर आसा तो सुपरवायझर आसा ते सध्या हांगासर पाविल्ले आसा तेंचे हांगासर जे गार्बेज वतलेली ती सध्या क्लिनिंग करप चालू आसा कमीत कमी एक रिक्षा भरून जी गार्बेज आसा वेट गार्बेज ती थेट रस्त्याचेर पडलेली आणि सध्या हांगासर ऑपोजिट स्कूल आसा शाळा आसा सरकारी आनी सध्या भुरगीं जी आसा ह्या वाटेवयल्यान वयता पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक व्हरपाक आयिल्ले आसा तांकां सध्या हांगासर अडचण जाता ह्या वासाक लागून थेट हांगासर कलंगूट पुलिसूय आसा हांगासर ट्रॅफिक मॅनेज करपा खातीर कित्याक हो मेन सध्या जंक्शन आसा आनी स्पीड ब्रेकर हांगासर आसा आनी हेवी व्हेकल जे आसा ती हांगासर फ्लो जाता त्या खातीर ट्रॅफिक मॅनेज करपा खातीर सध्या हांगासर कलंगूटचे पुलिसूय आसा जे कलंगूटची जी गार्बेज जी ट्रकांतल्यान हांगासर वतलेली ती सध्या हांगासर क्लिनिंग काडप जी आसा ती चालू आसा आनी तांकां जेन्ना सुपरवायझराक आमी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की हांगासर ते उदीक मारून रस्तो क्लिनूय करतले जाणून घेवया सुपरवायझरा कडल्यान की थेट तेंचें कितें जालें पळय तें तेंच्या कडल्यान गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर